काही दिस पयलीं पर्ये सत्तरीच्या मुळावे शाळेत वर्ग चालू असताना फॅन पडून एक विद्यार्थिनी जखमी जाल्ली। कंत्राटदारान दुरुस्तीचे काम सारखे करूंक नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडिल्ली। ह्या घडणुकेची दखल पर्येचे आमदार देविया राणेन घेतली। बिरेस्तारा ह्या शाळेच्या सोबितीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केलो। 38 लाख रुपया खर्च करून 6 म्हयन्या पयलीं शाळेची सुसज्ज अशी इमारत उबारतले अशें आश्वासन आमदार देविया राणेन दिले। GPS पर्या पंचायतीन आमची GPS पर्या जी फाटल्या दिसांनी जे ह्या स्कुलाचें नांव गाजयल्लें कित्याक तो फॅन पडून एक आमच्या ल्हानशे चलयेचो कान कट जाल्लो आनी ह्याच स्कुलान आज आमी परत फंक्शन करपाक आयल्या कित्याक ह्या स्कुलाचें हरशीं काम ऑलरेडी टेंडर जाल्लें वर्क ऑर्डर दिल्ली आनी हालींच वर्क ऑर्डर मेळ्ळ्या म्हाका आनी आमी ती फायल परस्यू करून फायनली आमकां वर्क ऑर्डर मेळिल्ली आसा आनी आज आमी ताजें भुमिपूजन केल्लें आसा नाल्ल फोडून आनी शुभारंभ आनी स्कुलाची जे कितें रिपेर आनी रेनोवेशन जावपाक जाय ते जाता तितले बेगीन हांगा जातलें। कॉन्ट्रॅक्टरी आमचे कॉन्ट्रॅक्टरी हांगा आमचे एई आमचे लाड हांगा आसा आनी तांणी आश्वासन दिलां की भुरगीं जेन्ना जुनान स्कुलाक वतलीं तेन्ना ह्या नव्या शाळेन वतलीं म्हणून आनी म्हाका खात्री आसा आनी हांवें आमचे सगळे ग्रामस्थाक सांगलां PTA मेंबर्सांकूय सांगलां की ते भुरगीं जेन्ना स्कुलाक वतलीं जुनाक तेन्ना नव्या स्कुलान हांवूय तांचे बरोबर एंट्री करतलें पळोवपाक की स्कुलाची कशें रिपेर आनी रेनोवेशन जालां तें ताजे मदीं हांव फावट मारतलें पळोवपाक काम कशें चल्लां तें कित्याक हांवें सगळ्याक सांगलां आनी सगळ्या इंजिनियराकूय सांगलां जितली कामां आमच्या मतदारसंघान चालू आसा आनी चालू आतां जातलीं ती जाता तितली बेगीन चालू करपाचो म्हजो प्रयत्न आसता आनी जी कितें कामां चालू आसा ह्या 3 वर्सां ती कितली पूर्ण जाल्या आनी कितली स्टेजीर कंप्लीट जाल्या आनी ती इनॉग्रेट करपाचे मार्गार आसा आनी कशें तांचें काम जालां तें पळोवपाक हांव सगळे इन्स्पेक्शनाक आतां म्हजे रावंड सुरू जातले। गोमंतक टीव्ही खातीर पर्येच्यान सपना सामंत।